8 वर्सां जाली तरी फकत 8 ते 10 हजार पगार, वर्साक 4 रुपया ना जाल्यार 6 रुपयाची वाड. 8 वर्सां शिरवीस केल्या उपरांत दिसवाड्याच्या कामगारांक तात्पुरतो तत्वार कायम करपाचो नेम आसून लेगीत सरकार आमकां ह्या नेमा प्रमाण कित्याक घेयना काय असो प्रश्न PWDच्या दिसवाड्या वयल्या कामगारांनी केल्या. सरकाराचो निशेध करीत कामगारांनी आयज काल पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केल्ले. सरकारान तात्पुरतो तत्वाचेर सेवेत घेवची अशी मागणी कामगारांनी काल ह्या वेळार केल्ली. एक गव्हर्मेंटाचो रूल आसा की 8 वर्सां तुम्ही टेम्पररी डेली वेजीस काम करपाचें, म्हटल्यार नोटिफिकेशना तेंचो लॉ आसा तो तेंच्यांनीच फ्रेम केल्लो आसा. आमी तेच्या अशें हेच्या वयर कितें मागिना की 8 वर्सां जालीं तुमकां टेम्पररी स्टेटस वीथ 6 पे लागतलो अशें तेंचो नोटिफिकेशन आहा. तेच्या अंडर आमी 8 वर्सां डेली वेजीसाचेर 8,000 10,000 काम केलां आनी आतां तो पिरियड कंप्लीट जाला. पिरियड कंप्लीट जावन थोड्यांक 8 वर्सां 9 वर्सां न्हू 14 वर्सां जाल्या आनी 14 वर्सां जावन सुद्दां ते इम्प्लिमेंट करूंक सोदिना. म्हटल्यार हो एक तेंच्यांनी केल्लो कायदो आनी त्याच कायद्या अंडर ते आपूण फॉलो करिना. तेज्या खातीर आमकां ह्या पावसान येवन भिजोन तेंचे कडेन भीक मागची पडटा की तुमी केल्लो जो फ्रेम रूल केला तो आमकां इम्प्लिमेंट करा म्हणून. पूण आयज कितें आज हे पळय सगळ्यांक आपोवन ते मिनिस्टर CM सगळ्यां कडेन आमकां भोंवचें पडटा की सर अशें अशें आसा, नोटिफिकेशन आसा तुमचें, तेच्या अंडर आमी मागता आमी 6 पे 7 पे रेगुलर करा. हो डिमांड ना आमचो. जे तुमी बरयला तेंच मागता आनी वर्सां आमकां एक 4 आनी 6 रुपया इन्क्रिमेंट मेळटा. वर्सां 4 आनी 6 रुपया आतां खंय म्हणून अशें आहा की ते इन्क्रिमेंटान कितें जातलें 4 आनी 6 रुपया ह्यो इन्क्रिमेंट. आतां आमी कितें 8 वर्सां रावले, आमी कितें डिमांड करता 8 वर्सां जाल्या उपरांतचो इयर्स लावपा तोच लाया. तुम्ही दिल्या त्या नोटिफिकेशना अंडर आमकां तो लाया. त्या खातीर आमकां सगळ्या कडेन मिनिस्टरा कडेन हेच्या कडेन डिमांड करचो पडटा.